Hymn number A5. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माशी बसूया. प्रितीच्यानो तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन भरलेलो दीस हांव येता. आयज आमी दोतोरेच्या वर्साक सुरवात दिवंक ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्या. ह्या गवळीक वर्साचो विशय म्हजे फाटल्यान येयात. आयज जेजू आमकां दर एकल्याक उलो कोत्ता आपणा फाटल्यान येवंक. हो जेजूचो उलो आयकून आमी जेजूचो पाटलाव करूंक गरज. ह्या वेळार आमी ह्या गवळीक वर्साच्या लोगोची आनी ब्रिडाची एक एक खुणाची समजणी घेवया. ह्या नव्या गवळीक आनी दोतोरेच्या वर्साचो विशय म्हजे फाटल्यान येयात आनी इंग्लीश भाशेन फॉलो मी आमच्या गवळी बापान आमकां दिला. हो विशय आमकां मार्गूच्या शुभ वर्तमानान पयल्या आवेस्वरान 17वी वोळ हातून मेळटा. हो विशय आमकां सगल्यांक आमचो भावात आकारूंक आनी जेजूचो नीज पाटलाव करूंक आपयता. ह्या वेळार हो विशय आमकां तोकट्यार दिश्टी पडटा. पारवो आनी वावती जोर आनी लोकांचे जोमे. Dove and baptismal spring, an image of group of people. बावतिस्माच्या उदकांतल्यान पवित्र आत्म्यानसून जल्मलेली देवाची भुरगीं. जेजू तांचे मोदें आसून आनी दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान वेगवेगळ्या परिस्थितींक फुडो करून चलत आसात. Born of the Holy Spirit in the baptismal waters, the children of God move ahead, with Jesus in their midst, facing their daily life in its different circumstances. कुटुंबाचें चित्र आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायाचें चित्र. Image of the family and image of the small Christian communities. ह्या वर्सा परिशोधीक मनाचेर नेट आयल्यान पवित्र स्नान घेतल्या सगल्यांनी आमी कुटुंब आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायो असल्यो समुदायांक भांडावळी मजबूत करूंक आनी तातूंत गूल जावंक गरजेचें. The emphasis on synodality during this pastoral year
also calls on every baptized to be part of and to build communitarian structures, such as the family and the small Christian communities. पावलांचें चित्र आनी विस्तारलोल्या हातांचें चित्र, image of the footprints and image of the outstretched hand. ह्या वर्सा परिशोधीक यात्रेन गूल जाल्ली आसतना ती जेजूच्या पावलांनी आपलें पावल घालून चलतात आनी म्हजे फाटल्यान येयात म्हणटोल्या आपल्या सोम्याक उल्याक होयकार दितात. Deeply involved in the synodal journey during this year, they keep walking in the footsteps of Jesus, responding to the call of their Master, who says to them, "Follow me." ह्या वर्साचो विशय तशेंच लोगो आनी ताची समजणी मनान दवरून आमी सदांच जेजूचो पाटलाव करुया. ह्या दोतोनीच्या वर्सा जेजू आमकां सगल्यांक खेरीत भाशेन यादनिकांक, म्हत्वाशांक, आवय बापायंक, संदेशकारांक, तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक आपलो पाटलाव करूंक आपयता. आमी सगल्यांनी सिनोडाचें मोन आपणावून सहभागिलीपणान एकामेकाच्या एकवटान, जबाबदारेन आनी हुर्बेन भावात आकारणेचो वावर करूंक फुडें सरुया. संदेशकारांनी न्हयच पाठ शिकोवन पूण आपल्या जिविताच्या चालींतल्यान तांणी भुरग्यांक बरी देख दिवंक आनी भुरग्यांनी आपल्या मेवलेल्या भावार्थाची वळख आपल्या जिवितान वेव्हारान घालूंक ती खोरी आनी नीज जेजूची पाटलावदारां जावंक तांकां आनी तांकां सगल्यांक ह्या मिसाच्या भेटेन बाबाची कृपा मागुया. तेच परी फुडल्या 3 वर्सांक फाब्रिकाचो तसोच कॉन्फ्रारीचो कारबार चलोवंक बेस सायबान नवे समितीचे वांगडी नेमल्यात. आयज फाब्रिकार विस्पाच्या नांवान हो वावर तांच्या हातान घालतलो. तर तांणी देवाच्या आदाराचेर पातयेवन पवित्र सोबेच्या आनी आमच्या फिरगोजेच्या बऱ्याक वावरूंक ह्या मिसान खोतखोत्यान मागुया. आयज आमी दोतोनीचें वरोस सुरू कोत्ता आनी विशय घेतला जेजू म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये, फाटल्यान येयात. सगल्यांक आमकां उलो मारता. तशेंच आयज फाब्रिका आनी कॉन्फ्रराची नवी समिती वोत घेतल्या. आतां सगळे आमी उबी रावुया आनी जायते फावट जेजूचो नीज पाटला आमी करूंक ना देखून चुकल्यांक देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. हात सोम्या, तुवें तुजे दोनूय हात खुर्सात वितारून मनशा कुला सोवे तुजो मीत मोन आसलेलो मोग दाखयलो आनी आमकां सगल्या गुलामपणांतली सुटका फावो केली. आमकां दोनूय हात आसून पोरेन जायते फावटी गरजेवंताचो आदार पावंक आमी फाटीं सरल्या. आमी चुकल्या सोम्या, बोगोस आमकां. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. पवित्र पुस्तक. जिवाचो सांबार करपाक जेवण खाण आनी उदक निबेल गरजेचें. तेच परी आत्मीक जिवितान वाडटल्या जाल्यार आमकां देवाची उतराची चड गरज. पूण जायते फावटी आमी आमच्याच बोलाचेर पातयेवन जियेल्या आनी खरें जिवीत दितल्या जेजूची शिकवण घेवन आत्मीक जिवितान वाडूंक प्रयत्न करूंक ना. आमी चुकल्यात सायबा. क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर. दोतोनीचें पुस्तक. शिकवणीक मोळार आमच्या गिन्यांची वाड जावंक वेगवेगळी पुस्तकां आनी आधुनीक कालावेली उपाय
आमकां फावो जातात ताचो आमी उपयोग करता। तेंच परी क्रिस्ती भावार्थान वाडूंक दोतोनीचें पुस्तक जावन आसात आमकां खेरीत उपाय। पूण जायते फावटी आमी शाळेचें शिकूण घेवंक भार घेवन वावुरल्या आनी दोतोनीचें पुस्तक मेळटोली भावाताची शिकवण घेवंक तितलो प्रयत्न करूंक ना। आमी चुकलां सायबा। सोम्या काकुतकर। सोम्या काकुतकर। सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो। आमेन। आज पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परोप समोर उमता। भोव ती पवित्र त्रित्वी म्हटल्यार देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो। देवाचे कुटुंब देव एकलो एकसुरो न्हय, देव कुटुंब कशें जियेता। तोऱ्याच देव जावन आसा ओरोम आनी शेवट आमच्या जिविताचो। देखून ह्याच देवाक त्रिएका देवाक आमी बसता, नमस्कार करता, ताचो आशिर्वाद आमकां मागता। मिसाची सुरवातेक सुरवात दिता आसतना बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी तांकां उलो करून सुरवात दिल्या आनी ताचोच शेवटाक आमी आशिर्वाद घेता। बाप, पूत, पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। तर आयज आमी दोतोनीचें नवें वर्स सुरू करता आसतना हो देवाचो वावर, सोडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक देव म्हणटा आमकां सगल्यांक आपयता।
आपलो पाटलाव करूंक. जेजू म्हणटा म्हजे पाटल्यान याद. हो विशय आमकां मनान दवरून आमी जेजूची नीज पाटलादारां कशीं जिवंक पवित्र आत्मेचो आदार आमकां मागुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर ओगोम पोडसोडान तूं जियेताय. तुमी तेगूय जण ओरोम आनी शेवट नासलोलो आमचो मोहिमेमोन देव. आयचे दोबाचीक परबे दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएका देवाक कालतेपणी आमी पोरनिपाट कोत्ता आनी दिनवाशी काळजान वाकाणटा. पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुज्या पुता सोबीत तुजी आपणायलोली भुरगीं तुवें आमकां केल्याय. हे उमोडीक देणें ह्या संवसारान विस्वाशीपणान सांबाळल्या उपरांत स्वर्गार तुमचे मोहिमेमोन जिणेचे वांटेली जावंक आनी सासणांक तुमकां वाखाणूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी रासमोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोडणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगल्यो वस्तू रोचचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या. सुरवातेक थावन पिरितूम रोचून येवच्या आदीं काळा युगां थावन हांव थीर आसली. सोमतीर अजून नासलो, घोसघोशीत उदकाच्यो झोरी आजून फुटूंक नासल्यो, पूण हांव जल्मलोली. पर्वत बसोवचे आदीं, दोंगर घडचे आदीं हांव जल्माक आयली. ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराच्या धुलीचे पयले दातू करचे आदीं हांव जल्मली. ताणें अंतराळ थारायलें तेन्ना हांव थंय आसली. जेन्ना ताणें सोमदिराक आटो घालो आनी वयलीं कुपां जमयलीं आनी सोमदिराच्यो झोरी फुटोश्यो केल्यो, जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फर्मायलें आनी प्रितुमीची बुन्याद घाली, तेन्ना एका हुशार वस्तादा परी हांव ताच्या सांगाता आसली. दिसपटी ताका संतोषपरीत कोत्ताली. सगलो वेळ ताचे मुखार खेळटाली. ताणें रचलेल्या संवसारान खेळटाली. मनशाच्या पुता धुवा मदें आसूंक हांव मुरगोडटाली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मळब तुज्या हातांचें काम. हांव पयलीं जाल्यार तुवें थंय लायलें. चंद्रा नोखेत्राचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदावाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेतांशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोसणाराचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितले तुवें ताच्या पांया तोळा दवरलाय. जबाब,
सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकानशेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सोंजां पर्यंत हिणे तिणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतल्यो दर्यांतल्यो मासली सगळेंच ताचे आदीन केलाय. जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकानशेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावाता वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमच्या मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागोन आमी आसा त्या कुरपेचे बेसार भावाता वरवीं पावूंक आमकां फावो जालां आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण भरवंसो दवरून आमी मुरगोट्टाव. तितलेंच न्हय, दुमाळ्या मोदें आमी मुरगोट्टाव, कित्याक दुमाळ्या तावन सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं भरवंसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळखूंक मेळ्ळ्या. भरवंसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक सर्वेस्पराक जय. Sorvispor तुमचे सोबे आसूं. सुवावा पोरमोणीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपले पोदोरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो आनी जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें तुमकां अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेरीच्या बाबा म्हणिनो, आयच्या सेवा धोर्मान आमकां एक घोडणी आयकूंक मेळटा आनी ही घोडणी म्हटल्यार
पादविकारान एका तरणाट्याक टिना म्हणलेले ताका आग्रो केलो आनी आग्रो करून ताका दोतोन शिकोवंक आपयलें. आनी जेन्ना ताका आपयलें तें आपूण चिंतूंक पडलें, पादविकार म्हाका कित्याक आपयता दोतोन शिकोवंक? हांव कांय दोतोनीच्या पुस्तकांची वळख ना, बायबलाची वळख ना आनी खासगी जिविताची चालूय म्हजी सारकी ना. कित्याक तें तरणाटें आसलें म्हणटोच ताचें जिवीत चोंचोळ आसलें. जिवितान गंभीरताय ना, सिरियसनस ना, शिस्त ना, डिसिप्लीन ना, कुटुंबान किजिलां ताच्या, वडिलांक रेस्पेद मान दिवप ना, असलें ताचें जिवीत आसलें. आनी हे खातीर पादविकार ताका आपयता म्हूण तें चिंतूंक पडलें, दोतोन शिकोवंक आपयता. आनी हे भाशेन ताका आपल्या जिविताची लॉस दिसताली, दोतोन शिकोवंक वेचें वो ना. पूण जेन्ना ताका आग्रो केलो देखून तें आयलें, दोतोनेच्या केंद्रान वचून शिबिरां वांटो घेतलो, ताका जायती शिकवण मेळ्ळी. आपलें आनी आपूण शिकयतल्या भुरग्यांचें जिवीत उजवाडायता आनी पाठ तयार करूंक एके भाशेन तें तोकोस घेता. आनी हे भाशेन भुरग्यांक इस्कुटा म्हूण दोतोन शिकोवन सोंपें जाता म्हूण ताका टिना सोंतोसताली. हें सगलें ताचें आकारणी जाल्या उपरांत आयचे भाशेनच्यो वर्तमानान मी आयकलां, देवाचो आत्मो येतलो, तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. ह्या आत्म्याच्या मार्गदर्शना वरवीं टिना भावार्थान इलें इलें आपलें जिवीत बोलदूंक लागलें आनी एक बरें संदेशकार जावंक पावलें. तर प्रितेच्या भावा भयणीनो, संदेशकार जावप म्हटल्यार देवाचें आपोवणें. न्हय पादविकारान आग्रो केलो यो दोतोन शिकोवंक म्हणून आपयल्यार जायना, पूण पवित्र आत्म्यान तांकां हाडूंक जाय. पवित्र आत्म्यो हें सगलें आमचें सगळें करता. आनी असो देवाचो आत्मो आमकां जण एकल्याक आमच्या जिविताची नोसळणी करूंक, पावलां मारूंक आमकां आपयता. आयज दोतोनीचो विशय आमी विचून काडला, जेजो म्हणटा म्हजे फाटल्यान यात. आपलो फाटलाव करूंक आनी आपली नीज फाटलादारां कशी जियोवंक आमकां आपयता. आनी आयज आमी पवित्रित्वेची परब समोर ओंपता आसतना ही पवित्रित्वी जावन आसा बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, ते एक जण एकूच देव हो गूट आमी ओळखून घेता, आमच्या भावार्थाचो गूट. आमचो देव एकसुरो न्हय, पूण आमचो देव एके भाशेन समुदायान जियेता. बाप रोसता जाल्यार पूत मनशांक सोडयता आनी पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता. ही जावन आसा तांची कामां आमचे जण एकल्या सोबे. तर आमी सगळीं पवित्रित्वेच्या संबंदान आमचें जिवीत जियेल्लें जावंक जाय. बापाक आर्गां दिवंक दिनवासून सगल्या बरेपणा खातीर, सगल्या उपकारां खातीर, सगल्या देण्या खातीर जेजू लागीं बोगसणे मागून जेन्ना आमी चुकता आनी सारकें आमचें जिवीत चलना, तेन्ना आमची चूक ओळखून घेवन बोगसूंक आनी बोगसणे मागूंक जेजू लागीं. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओदीक आमचें जिवीत नवसरूंक, ओदीक बरें करूंक आनी ओदीक पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे, प्रेरणा प्रमाणे आमी चलूंक आनी जियोवंक. अशी करून जेजूची नीज फाटलादारां कशें आमी जियोवंक. न्हयच देवाच्या संबंदान, पूण एकामेकाच्याय संबंदान जेजूचे नीज फाटलादारां आनी भावार्थी कशें आमी जियोवया. आयच्या वाचपां आमी आयकल्या, म्हणणेचें पुस्तका वेलें वाचप कोण भाशेन सांगता, औरोबागतान कोण भाशेन भोव पवित्रित्वेचो एकचार वसतालो
कोण भाशेन हो गूट जेजून आमकां उगडापो केला आनी कोण भाशेन हो गूट आमचे जिणेंतल्यान पोरगोटचो हाची खोल शिकोवन दितोल्या देवाचें उतर जागृतायेन आमी आयकून घेतलां. पयलें वाचप आमकां उगडास करता. संवसाराचे सुरवेकतान जाणवाय आसली आनी जाणवाय देवाक सोर कोत्ता. देव जाण आसा सोर जाणान. सगली जाणवाय देवाकान येता. देव आमकां ही जाणवाय दिता. तो देव जावन आसा जाणवाय. सुरवातेक तान तो आसा. दुसरे सुवातेर दुसऱ्या वाचपान रोमकारांक बरयलेल्या चिटी वेल्या वाचपान आमी आयकलां. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां दिल्ल्या मोगान जेजू उदेशी आमी बापाशी पावता. आमच्या भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव त्या कुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला. आनी देवाचो वैभव आमकां मेळटले म्हूण बोरवासो धरून आमी मुरगोडटा. आनी तितलेंच न्हय, दुमाड्या मोदें आमी मुरगोडटा. कित्याक दुमाड्यांतान सोंसणीकाय उपसोता. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवासो उत्पन्न जाता. म्हूण आमकां आयच्या दिसा ह्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता. बोरवासो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. रोज तो मोगाचो आत्मो आमकां दिला आनी ह्याच जेजूचेर आमी भावार्थ दवरला आनी होच भावार्थ आमकां प्रमाणीक कोत्ता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान पवित्र आत्मो सगळें आमकां सोत शिकयतलो. सगळें आमच्या मनान हाडटलो आनी आमी नेडार वचचीं ना पूण आमी जाणवायेन बोल्लेलीं जातलीं. आनी हे भाशेन आमकां उगडास करता जो कितें तो तुमकां शिकयता तें आपले पोदोरचेचें न्हय, बापा कडसून पुता कडसून जें ताणें घेतलां तेंच तो आमकां शिकयतलो. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयज पवित्रित्वेची परब करता आसतना पवित्रित्वे सारकें आमचें जिवीत जावं दी. देखून आमी नवो सिनड सुरू जावचो आसा आनी सुरू जाला त्या भाशेन देव समुदाय कशी जियेता तशेंच आमी एक समुदाय कशी जियोंक गरज. पयले सुवातेर एकचाराचें जिवीत. सगळे आमी एक भाव आनी भयण जेजू क्रिस्ता सगळे एक. हो एकचार आमी बांदूंक, हो एकचार आमी चलूंक आनी एकचार आमी जियोंक आमकां आदार मागुया. दुसरे सुवातेर सहभागिलीपणांत आमी वावरूंक. हो वावर आमी कोत्ता दोतोनीचो, तो देवाचो वावर, सोडवणीचो वावर. तो आमचो जोण एकल्याचो वावर न्हय दोतोन शिकप. सहभागिलीपणान पाद्रीचो मुखी वावर गोवडी कसो देवाचें उतर परगटोवंक जाल्यार ताच्याय बरोबर सहभागिलीपणान संदेशकारां वावुरतात. हो संस्था आसा त्योय वावुरतात सहभागिलीपणान. आनी हे भाशेन हो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरता. आनी तशेंच जेजूचें मिसांव आमी फुडें व्हरता. जेजू आमकां पाटलाव करूंक आपयल्यान आनी पाटलादारां कशी नीस जिवंक आमकां आपयल्यान तेन्ना आमी हो वावर फुडें व्हरता. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयज हो वावर आमी फुडें व्हरता आसतना कितें भाशेन भोव पवित्रित्वेच्या आदारान तांचे कुरपेन तांच्या धिरान हो वावर फुडें व्हरुया. तर हो वावर फुडें व्हरता आसतना कितें गरजेचें सगळीं आमी एकचारान जियोवंक, सहभागिलीपणान वावरूंक आनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक. वचात आख्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करात. हें ताचें मिसांव आमकांय सगळ्यांक दिल्लें आसा. जावं ह्या समाजान जावं पवित्र सभेन हो वावर आमी फुडें व्हरता. तर आयज आमी न्हय दोतोनीच्याच वावराचो उगडास करता
आनी हे दोतोनीचें वरोस सुरू कोत्ता पूण आमच्या फिरगोचेर नव्यो संस्था नव्यो कमिटी आयिल्ल्यो आसात. फाब्रिकाची कमिटी जी कमिटी वावुरतात सगळे इगोर्जेचे मेंटेनन्स पळोवपाक खंय मोडलां खंय कितें जालां खंय कितें करूंक जाय ताचेर आमचें लक्ष घालता आनी हो वावर आमी हातान घेवन इगोर्जेचे मेंटेनन्स चर्च मेंटेनन्स आमी करता. बाटां बेसां आसा तीं आमी राखूंक जाय सांबाळूंक जाय वसोवंक जाय हे जावन आसा फाब्रिकाचें काम. तशेंच कॉन्फ्रारिया आमचो भावार्थ अदीक प्रमाणान जिवंक कॉन्फ्रारिया वावुरता. आख्खे पवित्र सभेची नवसोडणी जावन आदी दोतोन शिकोवंक कॅटेकिस्ट नासले आदी कॉन्फ्रारिया वावर करतालो. दोतोनीचो वावर सगलो वावर जे आमचे पवित्रपण जोडूंक आमी अदीक भागी जावं कॉन्फ्रारियाचो वावर जावन आसलो. दोतोन शिकोवपाचो वो नाल्यार आपोस्तलाद म्हणून आसलो सगलो तरेचो आपोस्तलाचो वावर तातूंतल्यान फुडें वेतालो. तर आयज आमची मोदें आमी विचून काडलेली कॅटेकिस्ट आसतली जी आपकुशेन देवाचें आपोवणें ओळखून घेवन दोतोन शिकोवंक आयिल्लीं आसात. तशेंच आयज आमचें मोदें फाब्रिकाची कॉमिटी नवी आसा. तशेंच आमचें मोदें कॉन्फ्रारांची नवी कॉमिटी आसा. सगल्यांनी आमी हो वावर सोडवणेचो वावर देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां विचून काडल्यात. पोरचेन आमची नांवां सुचोयल्या आनी आमकां बिस्म सायबान विचून काडल्या. कॉमिटी मेंबर कशें विचून काडल्या. तर हो बरो वावर करूंक हे आमचे रेज मागोस फिरगोचेन पवित्रित्वेचो आशिर्वाद तांकां आनी आमकांय सगल्यांक मागुया. आमी तांकां आदार दिवंक सहकार दिवंक जाता तो आदार सहकारान ताणें हे सगलो बरो वावर करूंक ताचे खातीर मागुया. तशेंच हांव म्हणटा हो वावर करूंक म्हणल्यार एक जबाबदारी. जी जबाबदारी तुमच्या हातान घातलेली आसा जी जबाबदारी तुमच्या बऱ्या वावरा वरवीं तुमी बरो वावर करून देवाक तातूंतल्यान मोहिमा दितल्या. तर गरज आसा कितें हो आमचो वावर करता आसतना आपस्वार्थीपण पयस करुया. आपस्वार्थीपण म्हटल्यार सेल्फिशनस. आपलें चिंता तसली मनशां आमी जावची न्हय. आपलेपणान बोल्लेलीं जावची न्हय. आमचो इगो म्हटल्यार हांवच सगळें हांवच कोत्ता म्हाकाच मान आनी व्हडवीक न्हय. ह्या वावरांतल्यान त्रिएका देवाक मान आनी व्हडवीक आमी दिवंक जाय. तर आमचें खासगी व्हडपण पयस करुया. मिजास पयस करुया. गर्व आपस्वार्थ आपलेपण सगळें फाटीं दवरून गुप्ती देवाचो वावर करुया. गुप्ती केलेलें पळयता तो स्वर्गीचो बाप तुमकां इनाम दितलो. तशेंच जें आमी कोत्ता तितलें देवाच्या मानाक मोहिमेक आनी ओनोदाक करुया. त्रिएका देवाच्या मानाक मोहिमेक आनी ओनोदाक करुया. तर हेंच करूंक आमी सगळे एकामेका पासोन आनी आयज हो वोट घेतल्या आयज बासाणी करतल्या खातीर आमी मागुया. पयले सुवातेर वावर केल्लो जावं घडये 3 वर्सां 6 वर्सां वावर केला फाब्रिकाचे संस्थेन. आदले कमिटीक आमचे दिनमास फाब्रिका द इग्रेजा de Reis Magos प्रेसिडेंट आसलो पादवीगार. ट्रेजरर आसले ट्रिजा. एटोनी आसले मारियो पाशेको
आनी मेंबर आसले झेवियर डिसोजा आनी बोस्को गोसाल्वीस. म्हाका सगल्यांक ताळयो मारया. ताणें जायतो बरो वावर केला आनी फाब्रिकाचो वावर इगोर्जेचो वावर ताणें केल्ल्या खातीर तांकां आमचे दिनवास. आनी आयज नवी फाब्रिकाची कॉमिटी वेंचून काडलेली आसा ते आपलो वोट घेतले. प्रेसिडेंट पॅरिश प्रिस्ट प्रो टेम्पोरे. ट्रेजरर मिस्टर आग्नेलो माशादो फुडें येवचो. एटोनी बोस्को एम गोसाल्वीस. मेंबर्स मारिया सेलिया क्रास्टो आनी मिस्टर जॉन एंटनी लॉपिस. तशेंच कॉन्फ्राद मेंबर्स आदले कॉन्फ्राद मेंबर जावन आसा प्रेसिडेंट नॉर्टन कॉस्ता इ सिल्वा. ट्रेजरर एलेक्स फेर्नांडीस. एटोनी प्राझेरियस गोसाल्वीस आनी मेंबर आसले जेनेट मॅथ्यूज आनी मान्युएल डायस. तांणी कॉन्फ्रादीचो वार फुडें व्हेला आनी जायतीं वावुरल्यांत ह्या फाटले टर्म तांणी वावुरल्या घोडे ताचे फुडले टर्मीक तीं वावुरल्या. तांकां आमी शाबासकी दिवया. व्हडल्यान ताळयो करया. आतां नवी कॉमिटी अपॉयंट केल्ली आसा. प्रेसिडेंट बॉनी डिसोजा. ट्रेजरर मान्युएल CF डायस. एटोनी झेवियर मार्सेलिनो रिबेरो. मेंबर्स नातालिना फेर्नांडीस आनी मोतेस रॉड्रिगीस. म्हज्या भावा भयणीनो, पवित्र सभा बाठा बेसांचेर आनी तांच्या कारबाराचेर आपले लक्ष घालता जाल्यार असली ग्रेसकाय ओदीक ओदीक पुंजावंक न्हयपूण सगल्या भावार्थ्यांनी धर्माची सेवा ओदीक बरे भाशेन करपा खातीर म्हणटच पयशे तिका शेवट न्हय पूण एक उपाय. तेच परी परबां रितींचो समारंभ वरवीं वांगड्याची आखारणी जावंक जाय. देवाच्या भुरग्यांक सोबतेली देखीवन चाल आनी गोंयच्या आकांताक सांपडलेल्या भावां भयणींचो हुस्को तुमी दवरूंक जाय. आमच्या संस्थांचो कारबार प्रमाणीकपणान चलूंक जावन आसा आमची क्रिस्ती जबाबदारी. पूण हाचेहून अदीक व्हडली जबाबदारी म्हटल्यार आमच्या क्रिस्ती जिविताची गोवायकी. देखून ह्या वेळार तुमकां उगडास करता. प्रमाणीकपणान आनी व्हडे फिकिरीन हो सगलो वावर पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे तुमी चलोवंक जाय. तर हांव पयलो फाब्रिकाच्या वांगड्या लागीं विचारता, तुमचो जबाब जातलोय? ओय, हांव भास दितां. पवित्र सभेच्या कायद्या आनी फाब्रिकाच्या कायद्या प्रमाणे तुमची जबाबदारी पाळटल्यात म्हूण तुमी भास दितात?
पवित्र सभेच्या वडिलांनी म्हणल्यार बिस्मान आनी ताच्या नांवान हो वावर चलयतल्यांनी दिल्ल्या कायद्या प्रमाणे हो तुमचो वावर तुमी करतल्यात म्हूण भास दितात. तुमचे आदीन केल्ल्या इगोजेच्या बाटा बेसांचो आनी पयशांचो तशेंच इगोजेंतल्या मोलादीक वस्तूंचो कारबार आनी परामोस प्रमाणीकपणान आनी व्हडे फिकिरीन चलयतल्यात म्हूण तुमी भास दितात. आतां कॉन्फ्ररीच्या संस्थांच्या वांगड्या लागीं विचारता, तुमचो जबाब जातलो वो हांव भास दिता. पवित्र सभेचे कायदे कॉन्फ्ररीच्या सामान्य कायदे आनी तुमचे कॉन्फ्ररीचे निर्णय हातूंत धर्मीक संस्थांक लागू जातली मांडावळ स्थापलेली आसा ती आनी तेच भाशेन पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे धर्मीक वडिलांनी मुणगे बिस्मान साहेबान दिल्ले आनी ह्या फुडें दितले ते कायदे आनी नेम तुमी पाळटल्यात म्हूण भास दितात. ह्या संस्थेच्या वांगड्यांची चाल आनी जिवीत ओदीक चिव्या भावार्थाचें बोरमाशाचें आनी मोगाचें करूंक मावुरतल्यात म्हूण तुमी भास दितात. तुमचे आदीन केल्ल्या मोलादीक वस्तूंचो दुडवांचो आनी बाटा बेसांचो कारबार प्रमाणीकपणान आनी व्हडे फिकिरीन चलयतल्यात म्हूण तुमी भास दितात. आतां दर एकलो वांगडी आपली भास दितलो, ओत घेतलो. हांव आग्नेलो मचादो रेश मागूश फिग्रोजेच्या फाब्रिकाच्या समितीचो वांगडी कसो बिस साहेबान केली म्हजी नामणूक काल्तिकायेन मानून घेवंक आनी जो वावर म्हाका दिला तो इग्रोज मातीच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बोळ्या जबाबदारान पालतलो म्हणून भास दिता. तशेंच हो सगळो वावर करतना हांव कुपीतपण सांबाळटलो म्हणून भास दिता. आग्नेल माशादो जावन आसा ट्रेजरर फाब्रिकाचो. तो मेंबर कसो ही जबाबदारी तो पाळटलो आनी तशेंच सिक्रेसी ऑफ द कमिटी कितें घडटा कमिटीन जाता तो सेक्रेट सांबाळूंक जाय, सांबाळटलो म्हूण ताणें भास दिला. आतां एटोनी बोस्को. हांव बॉस्को मार्टिन कॉन्साल्वीस रेस मागोस फिग्रोजीच्या फाब्रिकाचे समितीचो वांगडी कसो बिस साहेबान केली म्हजी नेमणूक काल्तिकायेन मानून घेता आनी जो वावर म्हाका दिला तो इग्रोज मातयेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बोळान जबाबदारेन पाळटलो म्हूण भास दिता. तशेंच हो सगळो वावर करतना हांव गुपीतपण सांबाळटलो म्हूण भास दिता. Members, Maria Celia Crasto. हांव मारिया सेलिया क्रास्टो रेस मागोस फिर्गोजेच्या फाब्रिकाच्या समितीचो वांगडी कसो बिस साहेबान केल्ली म्हजी नेमणूक काल्तिकायेन मानून घेता आनी जो वावर म्हाका दिला तो इगोर्ज मातयेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बोलान जबाबदारेन पालतेली म्हूण भास दिता. तशेंच हो सगळो वावर करतना हांव गुपीतपण सांबाळटली म्हूण भास दिता. Mr. John Anthony Lopez, Fabrica member. हांव जॉन एंटनी लॉपेस रेश मागोस फिर्गोजीच्या फाब्रिकाचे समितीचो वांगडी कसो बिस साहेबान केल्ली म्हजी नेमणूक
खालतीकायेन मानून घेता आनी जो वावर म्हाका दिला तो इग्रोज मातयेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बोळान जबाबदारेन पाळटलो म्हूण भास दिता. तशेंच हो सगळो वावर करतना हांव गुपीतपण सांबाळटलो म्हूण भास दिता. A da confraria do Santíssimo Sacramento e Santos Reis Magos da Igreja de Reis Magos. President Confrarizo. हांव बॉनी डिसूजा आमच्या बीस साहेबाची नेमणुकेक खालतेकायेन मानून घेता आनी जो वावर आनी जबाबदारी म्हाका दिल्या ती इगोज मातयेच्या कायद्यान आनी म्हजे कुवेटी पोरमोणे म्हाका घोडटा ते भाशेन आनी देवाच्या आदारान विस्वाशीपणी पाळटलो म्हूण भास दिता. Treasurer Manuel C.F. Fernandez. हांव मान्युएल डायस आमच्या बिप्स साहेबाची नेमणूक खालतीकायेन मानून घेता आनी जो वावर आनी जबाबदारी म्हाका दिल्या ती इगोज मातयेच्या कायद्या आनी म्हजे कुवेती पोरमोणे म्हाका घडटा ते भाशेन आनी देवाच्या आदारान विस्वाशीपणान पालतलो म्हूण भास दिता. Attorney Mr. Xavier Marcelino Ribeiro. हांव झेवियर मार्सेलिन रिबेर आमच्या बीस साहेबाची नेमणुकी खालतेकायेन मानून घेता आनी जो वावर आनी जबाबदारेन म्हाका दिला ते गोज मातयेच्या कायद्या आनी म्हजे कुवेती प्रमाणे म्हाका घडटा ते भाशेन आनी देवाच्या आदारान विस्वासपणीन पालतलो म्हूण भास दिता. Members of Confraria Committee, Mrs. Natalina Fernandez. हांव नातालिना फेर्नांडीस आमच्या बीस साहेबाच्या नेमणूक खालतेकायेन मानून घेता आनी जो वावर आनी जबाबदारी म्हाका दिल्या ती इग्रोज मातयेच्या कायद्या आनी म्हज्या पविती पोरमोणे म्हाका घडटा ते भाशेन आनी देवाच्या आदारान विस्वासपणीन खालतेकायेन मानूंक भास दिता. Mr. Motes Rodriguez. हांव मोतेस रॉड्रिगीस आमच्या बीस साहेबाच्या नेमणुके खालतीकायेन मानून घेता. जो वावर आनी जबाबदारी म्हाका दिल्या ती इग्रोज मातये कायदे आनी म्हजे कुवेती पोरमोणे म्हाका घडटा ते भाशेन आनी देवाच्या आदारान आनी विस्वासीपणान खालतीकायेन मानून भास दिता. The दोनूय कॉमिटी तांचो पिरियड 1 एप्रील 2022 to 31 मार्च 2025. ताका आमी कायद्याची पुस्तकां दिल्लीं आसा, ताका अपॉयंटमेंट लेटर दिल्लो आसा आनी फुडली मिटींग आमी कोत्तेले तेन्ना संडे कोत्तेले 26 जून. तेन्ना आमी सगळो कारबार आदली कमिटी आनी नवी कमिटी मेळून हँड ओवर कोत्तेले फाब्रिकाची. कॉन्फ्राराची केन्ना कोत्तेले ते कॉन्फ्रार सांगतले मागीर प्रेजिडेंट सांगतलो. सगळीं उबी रावया. आतां आमच्यो भावार्थ अदीक करून त्रिएका देवाचेर जिवो करुया. सोत मानतां देवाक, सौर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामोलो, आंकवार मेळ्ळे काय सोलमोलो, पोंच लाखाल ताणें पोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो,
स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे मोगसणे फुडेंचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमीन. आनी आतां आबा बापा असो उलो मारतले आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणा थान धाडून आमच्या काळजांनी घाला. हें तुमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोवन दिता. त्याच आत्म्यान सुचयलेली आमची किरकोळ खालती मागणी ल्हानविकायेन जेजूच्या नांवान बापाक उबारुया. आमच्या गोळीक फुडाऱ्यांनी भावातान आकान्नाच्या वावराक आपलो वेल दिवंक आनी आपली जबाबदारी संदेशकारांचो आनी आवय बापायंचो आदार सहकार घेवन आनी आपल्या घेवन पाळूंक तशेंच जोलीम मोलीम शिपडलेल्या पोरचेक आपल्या बऱ्या उतरांतल्यान जेजूचो पाटलाव करूंक हुस्कावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. भुरग्याची मागणी आमच्या सरकारी वडिलांनी आपूण पोरचे पासर फुडें सरलाय. नवी सेवा घेवन बगर सेवा दिवन हें वळखून घेवन गिरेस्ताय पुनापाची आशा सोडून दिवन फाल्तिकायेन पुजेची सेवा करून बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी सोन देक्षकारांनी नोयन्स बोडायेन पून दानविकायेन जेजूची वळोवंक भुरग्यांक दिवंक आनी ताचो भाव जेजूचार वाडोवंक आनी हेच भावतान टीम आपोवन जेजूचो पातलाव करूंक भावो म्हूण बापा लागीं मोगुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी ह्या नव्या दोतोनेच्या वर्सान भुरग्यांनी नियमीत आनी चुकोन आसतना दोतोनीक येवंक आपल्याक मेळ्ळोली जेजूची वळख आपणावन तांणी सगळ्यांनी आपली पावलां जेजूचे वाटेर घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी जेजून घडलेली पवित्र सभा संवसारांत जियेता. तिका संवसारी गरजो आसात जशे धर्मीक समारंभाची बाटा बेसांग सांबाळपाची आदी. बिस्प सायबान नेमलेल्या फाब्रिकाच्या तशेंच कॉन्फ्रारीच्या समितीच्या वांगड्यांनी आपल्या हातांत घेतल्या ती जबाबदारी नितीन विस्वाशीपणान आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे पाळूंक तांकां देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी मोगाळ बापा तूं आमकां रोसताय सांबाळटाय आनी जिविताक गरजेचें तें दिताय. आयचे दोबाजीक परबे समयार आत्म्याचे सुचोवणेन काल्तिकायेन केल्ल्या आमच्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी उदारपणान तुजी देणी आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
Hymn number C23. उंडो आनी सोरो. जायते गंव दोलून आनी जायत्यो दाखो पिलून हो उंडो आनी सोरो तयार जाता. तर आमी संदेशकारांनी आमकांच पिलून आमच्या हातान घातलोल्या भुरग्यांक भावार्थान आकारून हाडूंक आनी जेजूचो नीस पाटलाव करूंक ह्या उंडे आनी सोऱ्या बरोबर आमी आमचें जिवीत बापाक उबारुया. म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आगे पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा बावार्थान आनी मोगान पवित्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कोर. तांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव एकलोच सर्वेस्पर. पूण तुमी एकूच देव आसता एकूच जोड न्हय बोगोर एकाच देव सैमाचे ते एक जोड. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर बावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच ओतोर नासलोली मोहिमा कालतेपणी वळखता. खोरे आनी सासणाच्या देवा एक एकल्या जोडांचो विशेष गूण आनी तेगायचे एकूच सैम आनी सोम सारकी मोहिमा वंदून तुका पोरणी पाठ करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गेचो दोलबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका 3 वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या उडासाक करात. आवाळताचो गोट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावापणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. सगळ्या आमची संदेशकारां जे देवाची ओळख भुरग्यांक दिवंक मुखार सरतली आनी सल्ल्यांत तांचे खातीर, तशेंच फाब्रिकाच्या नवे कमिटी पासत आनी कॉन्फ्रारीचे नवे कमिटी खातीर मागुया. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धर्मदूतां आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा बापूत पवित्र आत्मो बाप्तिस्मा दिसांतल्यान आमचे सोमे जियेता आमचे सोमे आसा हें सोत आमी ओळखून घेवया देवाचें आसने आमचे सोमे आसा जाल्यार आमची राड कोण आसतलो आनी हो सोत्मो आमकां बोळ करता जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक आबा म्हूण उलोव करूं हेच मागण्यांत आमी देर घेवन म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजकोट चलयताय सासणाच्या सासणा सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया हे देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सोम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेका सुखान म्हाका भलायकी मेळटली Hymn number D42.
प्रार्थुया. सोर पोदवेदार देवा आमच्या बापा, हे दोबाची पोरबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या त्रिएका देवाक बावार्थान पोरनिपाट करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां बोर आनी तुमच्या मोगान आमा सोमेस्तांक सुपर्णायेन हे कोर. हे पर्यास संवसारांत बावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्रित्वेचे निरंतर दिनवासनी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं वचुया. आतां आमी बासावणी करतले. हांव संदेशकारां सगळीं सरभोंवतणी एकठांय जातलीं आनी सगळ्या संदेशकारांच्या नांवान एकले आमचे संदेशकार ही बासावणी करतली. पास्कांची वाद जावन आसा. जेजूच्या जिवणपणाचो रूपकार, जेजूचें आसणें. तर हात पाठोवन पास्कांचे वाटेक आमी ही बासावणी बरोबर करतल्या. मोगा जेजू, म्हज्या पवित्र स्नाना वरवीं प्रवादीक कार्य मुणगे तुज्या मोगाची बरी खबर विस्तारपाचें काम तशेंच तुजो पाटलाव करूंक तुवें म्हाका आपयलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. हें म्हजें आपोवणें आयत्या मोनान हांव स्विकारतां. तुजी बरी खबर सगळे मिनोतीन, जबाबदारेन, मोगान आनी उदारपणान दिवंक हांव प्रयत्न करतलीं. ह्या वर्सा म्हज्या हाता खाल घातलेल्या भुरग्यांक तुजे वळखीन वाडूंक हांव बारी वावुरतलीं म्हूण भास दितां. पवित्र सभेंत म्हाका खेरीत काम आनी जबाबदारी आसा ती वळखून घेवंक आनी पवित्र सभेचे शिकवणेक खावती रावंक भुरग्यांक उतरांनी शिकोवचे आदीं तांकां म्हज्या जिविता वरवीं हांव शिकवण दितलीं आनी तांकां जेजूचो पाटलाव करूंक आदाराची जातली म्हूण भास दितां. आमेन. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या देव संदेशकारांनी आनी दोतोनीच्या भुरग्यांनी. तांकां आमची शाबासकी आनी दिनवास. बरे भाशेन ही आयची मांडावळ जाली आनी बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आनी सगळी सजमणी ओळख घेवंक आमकां फावो जाल्या खातीर देवाक दिनवासुया. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. सोमारा दीस बागयो तांतुनीची परब. सकाळीं मीस आसा फाब्रिकाचे इंतेसान आनी सांजे 5 वाजता परब सेंट एंटनी प्रेयर हावस थंयसर कपेलान आसतली जातली. परब समोरंगता आलेशिनो आनी कासिल्दा आफोस आनी कुटुंब.
14 तारखेर मंगळारा दीस सांजे 5:30 वाजता मीस. 15 तारखेर बुधवारा दीस तान नोवेना सुरू जाता जेजूच्या काळजाची. आनी जेजूच्या काळजाचे नोवेनांक 7:10 तेस आसतलो. तेस जाल्या उपरांत मीस 7:30. आनी सोनवाराची ऑल्टर सर्वस तांची जमात आसता. ऑल्टर सर्वस मिटींग गेल्या सोनवारा काल आसली. 4 जाण आयिल्लीं. 18 भुरग्यांनी कुमियांव घेतला. सगळीं 18 भुरग्यांनी हे जमातीक येवंक वावुरचें, ताका हाडची. आवय बापायन ताका हाडची म्हूण मागता. आतां ऑल्टर सर्व करूंक तुमकां सोयेक मेळटलो, चान्स मेळटलो. देखून तुमी येवची. कोण येता ताका आमी मागीर ऑल्टर सर्विंगाक घालतले. काल 4 जाणां आयिल्लीं, 3 जाणां आयज सर्व करूंक आसलीं. चवथो वाजोवंक आसलो. दुसऱ्याक घेतला आमी मागीर. येता ते आयतार 12th ऑर्डिनरी संडे. तशीच आमी परब समोर उमता जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाची परब. आनी आमची फिरगोजेन पॅरीश एडोरेशन डे. कोण कोण एडोरेशन करूंक खंयचे वरार कोण आसा ते सगळे पॅरीश बुलेटिनार दिल्ले आसा. आनी सुमानाच्या दिसांनी मिसा आदी तेस नोवेन कसली मांडावळ आसा ती दिल्ली आसा. तो पॅरीश बुलेटीन साकिस्तीन दवरलेलें आसा. वेता आसतना जोरेक फुडाऱ्यांनी व्हडून वांडचें. गेल्या आयतारा कलेक्शन जालां. सकाळीं मिसा 7,070 रुपया. सांजे मिसार 3,080 रुपया आनी 3,817 रुपया. सगळे मेळून 13,974. सेंट ट्रिजा कांदोली हाय सेकंडरी स्कूल एडमिशन्स ओपन. कोणाक जाय जाल्यार थंय 11th आर्ट्स, कॉमर्स आनी वोकेशनल, फॅशन डिझायनींग, केटरिंग, रेस्टॉरंट मॅनेजमेंट असले आसात. तर तुमची भरती करूं येता. दोतोनीच्या फुंडाक 2 वर्सां जालीं. दोतोन आमची तशीच उरली. आनी ह्या वर्सा आमी सुरवात केल्या. बरे भाशेन जावंक सगल्यांनी वावुरचें, सगल्या संदेशकारांनी. For catechetical fund received from the confirmation children ₹5,000 दोतोनीच्या फुंडाक दिल्ले आसा क्रिस्माच्या भुरग्यांनी. तशेंच पयलो कुमियांव घेतलेल्या भुरग्यांनी दोतोनीच्या फंडाक तांची कोरां तांणी दिल्यांत 12,700 रुपया. तशेंच इगोजेक फर्स्ट होली कम्युनियन सोमयार तांणी इगोजेक भेटयल्यात 3,500. तशेंच जायत्यांनी आमकां आदार दिल्लो आसा. फेब्रुवाराच्या म्हयन्यांत तान हांवें घोडये सांगूंक ना. नेवील हिरेमात 5,000 रुपया. मिस्टर मिंगेल फेर्नांदीस उगडासाक मानियल आनी बोस्तियाना फेर्नांदीस 4,000 रुपया. डेनियल आग्नेलो फेर्नांदीस इगोजेक डोनेशन 10,000 रुपया. मार्कोस आनी मारिया सेलिया फेर्नांदीस चेक 3,000 रुपया. तशेंच उगडासाक सेराफिना रॉड्रिगीस हिच्या उगडासाक जयमारी 7,000 रुपया. इग्नेशियस एंड मारिया फेर्नांदीस उगडासाक आपल्या आवयच्या एस्परांसा फेर्नांदीस 20,000 रुपया. तशेंच विलियम आनी क्लॅरिसा आपल्या लग्न सोमयार दान दिल्लें आसा. गूड सॅमेरिटन फंड 5,000 रुपया. तशेंच इगोजेक 2 वेस्टमेंट भेटयल्यात तांकांय आमी दिनवासता सगल्यांक. तशेंच मेमरी ऑफ लेट कार्लोस दुआर्त तिचे पोतीन फिलोमेना दुआर्त 10,000 रुपया. तशेंच किशोर महाले 1,000 रुपया. क्रिस्ताबेल एंड लेस्टर कार्वालो आनी कुटुंब 10,000 रुपया. तशेंच आंतोन मारी फेलिसिदात आपल्या आवयच्या उगडासाक 2,000 रुपया. सगल्यांक आदार दिल्ल्यांक दिनवासता. देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां तुमचेर आशिर्वाद घालचो आनी भरपूर देण्यांनी तुमकां बोदची.
दोतोन आयज सुरू जाता देखून दोतोनीक आयज भुरग्यांक क्लासी अरेंज कोत्तले कॅटेकिस्टां संदेशकारां क्रिस्म घेतलेल्यांकूय दोतोन आसतली क्रिस्म घेतलेल्या भुरग्यांकूय दोतोन आसतली आनी तांकां म्हणटा आमी यू कॅट कॅटेकिजम फॉर कॉन्फर्मेशन चिल्ड्रन प्लीज एनरोल युअर नेम्स तुमची नांवां दियात आनी दोतोनीक येयात तुमकां तर तुमची बरी आकारणी जावंक जाय बरी शिकोवण तुमकां मेळटली जाल्यार दोतोनींतल्यान मेळटा देखून आमच्या भुरग्यांक दोतोनींक धाडुया तो क्रिस्म घेतलेल्या भुरग्यांक एक ग्रूप आसतलो दोतोनीचो पोस्ट कॉन्फर्मेशन ग्रूप यांनी आसतलो हांवूय आसतलो आनी घोडे आनी कोणूय आसतली दोतोन शिकोवंक जायतीं जाणां आसात पूण वांटो घेवंक येवंक मागता दोतोनीन जायती ओळख मेळटा देवाची जाणवायेन आमी वाडटा देवाचे जाणवायेन आमी बोदता देखूनच दोतोनीक अदीक मोत दिवया आयज काल आमी दोतोनीक तितलें मोत दिना एड्युकेशन सायडीक एकाडमीक सायडीन आमी मोत दिता भुरग्यांक शिकोवंक क्लासीस ट्युशनां आनी खंय कितें आसा तें सगळें आमी शिकयता स्विमींग आनी ह्यो क्लासी त्यो क्लासी म्युजीक क्लासीस पूण दोतोनीक धाडूंक आमकां ताका वेळ आमी दिना तर दोतोन आसतली आनी आमी क्रिस्माच्या भुरग्यांनी दोतोनीन भाग घेवंक वावरुया जायती ओळख जायती शिकोवण आनी जिविताक उपकारतली जशें टिना कांयच नक्को आसलें दोतोन कशी शिकोवची प्रस्न पडलेलो पूण जेन्ना सगळें तें शिकलें आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान बरें कॅटेकिस्ट जावंक पावलें आनी आयज काल लग्न जातलें जाल्यार कोणीय जाता तें कॅटेकिस्ट दोतोन शिकयताले दोतोन शिकयतल्याक रोखडेंच उबारता सोयरी घेता देखून दोतोन शिकयता तो देवाचो वावर करता हो बरो वावर आमकां निर्फोड जायना फुलवंत जाता आमच्या जिवितांत उबी रावया सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा Hymn number F15. Sorry.